गोयच्या पर्यावरण खात्यान पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांतल्या वळेरेंत आशिल्ल्या गांवांचेर अभ्यास करून रिपोर्ट केंद्राक दिलो। सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायते प्रमाण 108 गांवांतले फक्त 21 गांव ह्या लिस्टांतल्यान भायर काडपाची सुचोवणी समितीन केल्या। राज्य सरकाराच्या रिपोर्टाची ग्राउंड रियलिटी तपासपाक केंद्राची एक्सपर्ट टीम नोव्हेंबर म्हयन्यांत गोंयांत येवपाची। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या ड्राफ्ट नोटिफिकेशनात दिल्ल्या वळेरेंत 108 गांव पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत येतात। 108 गांवांतले 21 गांव पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांतल्या वळेरेंतल्यान काडचे म्हूण गोंय सरकारान नेमिल्ल्या तज्ञांच्या खासा समितीची सुचोवणी। राज्य सरकारान हो रिपोर्ट केंद्र सरकाराक दिला। ग्राउंड रियलिटी तपासपाक केंद्राची एक्सपर्ट टीम नोव्हेंबर म्हयन्यांत गोंयांत। 21 गांवांत 12 सत्तरींतले 5 धारबांदोडा, सांगेचे 3 जाल्यार 1 गांव काणकोणचो। सत्तरींतले आंसुली, भिरोंडा, भुईपाल, खोडये, खडकी, खोतोडे, कुंभारखंड, पणशे, केरी, सातोडे, शिरोली, वेळूस हे 12 गांव भायर काडपाची सुचोवणी। धारबांदोडेचे कामरखंड, मैसाळ, धारबांदोडा, सांगोड आनी पिळये हे 5 गांव भायर काडपाची सुचोवणी। सांगेचे कोळम, रिवणा, रुमरे जाल्यार काणकोणचे खोला असे 4 गांव भायर काडपाची सुचोवणी केल्या। 108 गांवांतले 87 गांव पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत दवरपाची समितीची सुचोवणी। सगळ्यांत चड सत्तरींतले 51 गांव पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।